नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. बरे प्रशासन आनी पारदर्शकता आसप ही काळाची गरज. निलंबन वा बडतर्फ करपाक सरकार फाटीं फुडें पळोवचें नात, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजे जाल्ले बसकेचे 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश रिबेलोन भेटयले. मुख्यमंत्र्याक ह्या निवेदनाचेर अभ्यास करून घेतले फुडलो निर्णय, सांगता मुख्यमंत्री. मुंबय उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे हे गोंयचे आसतले चवथे लोकायुक्त. आतां मेरेनच्या 3 लोकायुक्तांमदल्या 2 लोकायुक्तांनी निर्धारीत कार्यकाळ केला पुराय. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन स्थगीत. मजगतीं मरण आयिल्ल्यांच्या फामिली मेंबरांची न्याया खातीर खटपटी चालूच. फटीचे कागदपत्र आनी खोटी वळख वापरून भारतीय पासपोर्ट घेतिल्ल्यान गोंय गुन्यांव शाखेन एका परक्या नागरिकाक केले अटक. ह्या संदर्भात पुलीस करतात फुडलो तपास. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉक्टर माधव गाडगी हांच्यांनी बेरेस्तारा पुण्यात घेतलो निमणो श्वास. भारताचे दर्यादेग संशोधन आनी संवर्धन धोरण घडोवपाक आशिल्लो तांचो म्हत्वाचो वांटो. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बरे प्रशासन आनी पारदर्शकता ही काळाची गरज जावन आसा. देखून खंयच्याय हायसाक बळी पडचे न्हय. सरकार निलंबन वा बडतर्फ करपाक फाटीं फुडें पळोवचें ना, तशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. कोणीच कोणाक बळी न पडटा म्हणजे भुरग्यांक तुम्ही क्लियर कट सांगपाक जाय. देर इज एन विदाउट मेरिट देर इज नो एनी सिलेक्शन आणि मेरिटाचेर जे सिलेक्शन जाता हाची क्लियर मेसेज तुम्ही सगळ्यांच्या मदीं दिवप ही गरजेचें आसा. म्हाकाय प्राऊड फील जातलें गोंयांतलो टॅलंट पूल आज एडमिनिस्ट्रेशनान येता. फुडलीं 30 वर्सां तुमी एडमिनिस्ट्रेशनान उरतले. जेई म्हणून जॉइन जाता आसतना इन फ्युचर यू विल बी द ई सी तुमच्यातलोच एकटो कोण तरी फाल्यां सकाळीं चीफ इंजिनियर म्हणून काम करतलो. तुमच्यातलोच कोण तरी आज आमचो बाबुत्तम पार्सेकर बसला पीसीई म्हणून त्या जाग्याचेर तुमच्यातलोच कोण तरी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर म्हणूनय काम करतलो. आणि हे सगळें काम करता आसतना 2 गजाली जेका आमी गुड गव्हर्नन्स आनी ट्रान्सपरन्सी ह्यो गजाली सदोरीत लक्षांत दवरप ही काळाची गरज आसा. आणि त्या खातीर आजकाल आमी कोणाकूच टॉलरेट करिना. तुमी पळयलें आसतलें की फाटल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात गव्हर्मेंट ऑफिसराक सस्पेंड करपाक आनी टर्मिनेट करपाक सुद्धा म्हणजे सरकार फाटीं फुडें पळयना. म्हाका दिसता फाटल्या वर्सभराच्या कार्यकाळात 20 ते 25 लोक वेगवेगळ्या केसींतल्यान सस्पेंडूय जाल्ले आसा. इन फ्युचरूय बी त्या खातीर खंयसरूच कसल्याच आमिशाक कोणूच बळी न पडटा आपलो सीआर हो स्पॉयल करचो न्हू किंवा कसल्याच आमिशाक बळी पडून मेळिल्ली सर्वीस हातांतली गमोवची न्ही. आतां पर्यंत माझ्या टेरियरात म्हाका दिसता 20 जाण तरी अशा पद्दतीन सस्पेंड जाल्ले आहात. वेगवेगळ्या आनी बारीक आमिशांक बळी पडटा आसतना बारीकशा पयशांक बळी पडटा आसतना सस्पेंडूय जाल्या. त्या खातीर एडमिनिस्ट्रेशनान हे खंयसरूच टॉलरेट जावचें ना. लोक नाहक म्हणजे अशा पद्दतीन म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो गजाली ह्यो करीत आसता. बट बीइंग एज अ इंजिनियर पोस्ट तुमी ज्या पोस्टाचेर सिलेक्ट जातात तो पोस्ट हो लोकां खातीर आसा. आमी सगळे जाण हांगासर हे सेवक आसात. ही गजाल घट्ट तकलेन दवरात. आमी लोकांची कामां करपा खातीर आमी हांगासर आसात. वी आर नॉट द गव्हर्मेंट ऑफिसर्स, वी आर द पीपल सर्वंट. हे तकलेन जर तुमचे आसत जाल्यार तुमी लोकांचें काम हे खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले. म्हणून ज्या जाग्याचेर तुमकां पोस्टींग मेळटलें पयल्या दिसाच्यान ट्रान्सफरी खातीर घेवं नाकात. परत एकदां सांगता, नाजाल्यार आमदार आनी मंत्र्यांक घेवन रोखडेच परत एकदा म्हाका हांगा ट्रान्सफर दी आनी म्हाका हे डिपार्टमेंट दी, म्हाका हे डिपार्टमेंट दी आनी ते डिव्हिजन दी म्हणून चुकून सुद्दां येवं नाकात. चुकून जर आयले आसत तुमी जाल्यार तुमकां वयल्यान काडून तुमकां आनीकूय पयस घालतले. हांव स्पश्टच सांगता, आमी पोस्टींग दिता आसतना तुमकां खंयसर तुमच्या रावता त्या प्लेसीचो विचार करूनच दिल्या. आमी अशें न्ही जो कोण पेडण्यां रावता ताका काणकोणाक घातला हें केन्नाच जावना. ताका ताज्या तालुक्यांत हे पोस्टींग दितले, ताज्या तालुक्याच्या भायर पोस्टींग दिवचे ना. पण घरा कडेन पोस्टींग मागों नाका. घरा कडेन पोस्टींग मागपाची संवय जाल्ली आसा.
गोंय वाचोवपा खातीर हालींच पणजे जाल्ले बसकेचे 10 म्हत्वाचे मुद्दे आशिल्ले निवेदन आदले मुख्य न्यायाधीश रिबेलो हाणें बेरेस्तारा मुख्यमंत्र्याक भेटयले. ह्या निवेदनाचो अभ्यास करून फुडलो निर्णय घेतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. 23 एक सर्क्युलर काढलो. हो सर्क्युलर फॉर हिल कटिंग आणि आम्ही सांगला हो इमिजिएटली विड्रॉ करा तुम्ही. टाउन प्लॅनर हक्क आसूना हो सर्क्युलर काढतात आणि हे सर्क्युलराचे बेस्ड ऑन द सर्क्युलर the town planning department is allowing the change of contours. Now contour मुळे कितें आमची रान नात जट्टी नात सर्वेयर जनरल ऑफ इंडियान कॉन्टूर प्लॅन तयार केला. आता ते बायपास करून प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपल्या प्लॅन दितात आणि बेस्ड ऑन दॅट टाउन प्लॅनिंग तेमकां क्लियरन्स दिता. आमचे म्हणणे इमिजिएटली or फाटी घेयात, reconsider all permissions granted without considering the contour plan of the Survey General of India, and for the moment stay all construction so that there can be a reconsideration of the contour plan. CM has listened to us patiently. म्हाका दिसता तेका समजून आयलें आमकां सांगता म्हणून. आय हॅव शोन हिम द सर्क्युलर. हांवें तेका दाखयलो कायदो कितें तो सेक्शन 17 ह्या टाउन प्लॅनराक कांय हक ना तो सर्क्युलर काडपाक. आतां लेट अस सी द आय होप द जे उलयले ते भाशेन चीफ मिनिस्टर हॅज अंडरस्टूड दॅट पॉयंट अँड होपफुली हांव रावतां ती जाता. ही रानां कोणाची? ही रानां गोंयच्या लोकांची. इतली वर्सां कोण बांदून ना थिंगा. ही घर कोणाक? आमकां. इज इट फॉर द गोवन पीपल? इट इज अ कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल एट अ कॉस्ट ऑफ अ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आमकां उदक येना तूं तेमकां उदक दिता. आमकां लायट ना तेमकां लायट मेळटली. सिवरेज ना, रस्ते ना. गोंयच्या लोकांक हे सगळे डेव्हलपमेंट ते बंगले येवन बिल्डिंगां येवन फायदो कितें? नो डेव्हलपमेंट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ द गोवन पीपल. आनी गोंयच्या लोकांक आनी डेव्हलप बिल्डींग नाकात. कित्याक आमी 15 लाख लोक तातूंतले 10-12 आमी आमचे मूळ गोंयकार. आमच्या गांवांनी आमचे थोडे प्लॉट आसा. वी डोंट रिक्वायर द हिल्स टू बी डिस्ट्रॉयड. तेंच्यांनी तेंचें रिप्रेझेंटेशन म्हाका दिलां. तें रिप्रेझेंटेशन आय विल गो थ्रू इट आनी ताज्या उपरांत मागीर पळयता. आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण येवपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत लुथरा भावांच्या जामीन अर्जावयली सुनावणी 13 जानेवारी मेरेन स्थगीत केल्या. ह्या विशीं ॲडव्होकेट विष्णू जोशी हाणें म्हायती दिली. मजगतीं ह्या प्रकरणात मरण आयिल्ल्यांच्या फामिलीन न्याया खातीर मागणी चालूच दवरल्या. जो कि आज फायर इंसिडेंट अरपुरा पुलिस स्टेशन वाले में सौरव और गौरव लूथरा की दोनों की रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी, जो कि उसमें ऑलरेडी 13 तारीख के लिए आर्ग्यूमेंट पे रखा है. आज जो कि आईओ ऑलरेडी हाई कोर्ट में व्यस्त थे तो वो नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण ये 13 तारीख के लिए मैटर आर्ग्यूमेंट के लिए रखा गया है, जिसमें ऑलरेडी इंटरवेंशन एप्लीकेशन हमारे द्वारा फाइल की गई है. और सर वो 12 तारीख तक से क्या था वो रिटर्न देने को कहा है इवनिंग तक? नहीं, वो टेक्निकल प्रोसेस है, उससे कोई वो चीज़ नहीं है. 13 तारीख के आर्ग्यूमेंट के लिए जो कि अभी स्टेट का रिप्लाई आना बाकी है, तो वो उसके लिए एक उनकी रिक्वेस्ट थी कि भाई जो 13 तारीख को आर्ग्यूमेंट होंगे तो उससे पहले हमारे को उसका रिप्लाई मिल जाए. तो उस रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट थी. वो एक बेसिकली लीगल फॉर्मेटिंग है. यहाँ के गोवा स्टेट के जो LOP हैं उन्होंने ये एक बात उठाई है. बहुत अच्छी बात है. अगर वो उठाना चाहते हैं तो इसका डिस्कशन होना चाहिए. जो एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका है, आगे कभी भी इसको दोबारा ना रिपीट हो, आगे के लिए फर्दर क्योर करने के लिए, जो कि गोवा ऑलरेडी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर पूरे देश से सैलानी आते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई मुद्दा हाउस में उठ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उठना चाहिए और डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए. और ताकि आगे कोई भी ऐसे किसी भी क्लब में अगर कोई इलीगलिटीज है, कोई इरेगुलरिटीज हैं, तो उसको पकड़कर उसको ठीक करना चाहिए और उन सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए जो भी इस सब लोगों के पीछे जिम्मेदार है. देखिए, डेफिनेटली फैमिली के द्वारा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया गया था. ये एक बेसिकली फैमिली की कॉल है और इस पे बेटर है कि फैमिली जवाब दे. बट लेकिन जो उनका राइट है, जो भी एज पर लॉफुल बनता है, वो विक्टिम्स के पास राइट है अपने आप को करने के लिए. हम लोग उनकी आवाज़ कोर्ट में उठा रहे हैं
और बाहर के फ्रंट पे जैसा भी उनको ठीक लगेगा वो हो सकता है वो लोग इसको भी यहाँ पर भी करें। क्योंकि बीइंग लीगल काउंसिल में कोर्ट के अंदर जो बेस्ट उनके लिए आवाज़ उठानी है वो हम लोग उठा रहे हैं। ऑलरेडी हमने इंटरवेंशन फाइल कर रखी है। कल वाले में भी जैसे आप लोगों को बताया एक बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई जिसमें इंटरवेंशन एप्लीकेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी इस बात के लिए 13 तारीख को ऑर्डर रिजर्व्ड है। हम इस बात से कल भी हैरान थे, आज भी हैरान है कि किस लिए आप विक्टिम के परिवार की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। विक्टिम के द्वारा आपके केस के अंदर इंटरवेंशन फाइल की गई है तो आपको उसको अलाउ कर देना चाहिए, आपको नो ऑब्जेक्शन देना चाहिए। आप क्यों उस पर विक्टिम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं? और डेफिनेटली 13 तारीख को ऑर्डर पे पेंडिंग है। जो भी उसका फैसला आएगा फिर उसके बाद हम लोग आगे डिसाइड करेंगे फर्दर लीगल रिकॉर्स क्या करना है। हमें उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगा और हम लोग एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो इन्होंने मूव कर रखी है दोनों सौरभ लूथरा गौरव लूथरा ने उस पर पूरी ताकत के साथ अपोज करेंगे और डेफिनेटली वो बेल एप्लीकेशन इनकी रिजेक्ट होगी और मापोसा पुलिस स्टेशन के लोग कस्टडी में दोबारा लाके अरेस्ट किए जाएंगे और फर्दर इस बात का जांच की जाएगी कि किसने, सौरभ ने या गौरव ने या अजय ने, किसने वो फोर्स डॉक्यूमेंट बनाया था और वो अभी कहाँ पर है और उसकी रिकवरी भी मेरे को उम्मीद है कि जरूर डेफिनेटली होगी। अभी आज डेट है वो 13 की पोस्टपोन हुई है। इसमें अभी इंटरवेंशन के लिए हमने एप्लीकेशन डाली है तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आर्ग्यूमेंट के लिए हमें अथॉरिटी मिलती है नहीं मिलती है। फटीचे कागदपत्र आणि खोटी वळख वापरून भारतीय पासपोर्ट घेतिल्ल्यान गोंय गुन्यांव शाखेन एका परक्या नागरिकाक अटक केल्या। या प्रकरणात आनीक एका मनशाकूय अटक जाल्या। पळयात। गोयच्या गुन्यांव शाखा पोलीस स्टेशनात फेड्रिक पिनापेन मोरेनो ह्या 41 वर्सां पिरायेच्या फिलिपिन्स नागरिका आड खोटी कागदपत्रांचो वापर करून फटीच्या नांवान भारतीय पासपोर्ट सुरक्षीत दवरपाचो आरोप केला। आरोपींनी फटीची माहिती दिवन आणि भौतिक तथ्य दामून एरिका आचुमीच्या नावान पासपोर्ट मेळयला अशें पुलिसांनी सांगले। पणजेच्या प्रादेशीक पासपोर्ट कार्यालयान केल्ले कागाळी उपरांत 7 जानेवारी 2024 दिसा ताका अटक केल्ली। चौकशेंतल्यान आरोपी वैध विजा नासतना गोंयांत रावतालो आणि पर्वरी हांगच्या सलूनात हेअर स्टायलिस्ट म्हणून काम करतालो अशेंय दिसून आयले। चौकशे वेळार विनीत बांदेवाडीकराचो आधार आणि हेर कागदपत्रां मेळोवपाक मजत केल्ल्याचो आरोप करून ताजो संबंध उजवाडाक आयलो। तशेंच 7 जानेवारीक ताका अटक केल्ली। ह्या रॅकेटात संबंधित आशिल्ल्या हेर व्यक्तींची वळख करपा खातीर फुडली चौकशी सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले। गंभीर दुयेंसाक लागून बुधवारा पुण्यात तांकां मरण आयलें। 83 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो श्वास घेतलो। पुण्यातल्या डॉक्टर शिरीष प्रयाग हांच्या हॉस्पिटलांत तांचेर फाटल्या कांय दिसां सावन उपचार चालू आशिल्ले। बुधवारा उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें। पश्चिम घाट संवर्धन आनी थंयच्या जैवविविधतायेचें संरक्षण करपा खातीर माधव गाडगीळ हाणें व्हड योगदान दिल्लें। लुकसाण भरपाय सयत प्रलंबीत प्रश्न सोडयात अशी मागणी करीत पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले शेतकार बेरेस्तारा रस्त्यार देवले। ह्या शेतकऱ्यांनी मिणाची येरादारी लेगीत आडयली। आमचे प्रश्न सुटावे जावचे म्हणून फाटल्या सुमार 19 म्हयन्यां सावन आमचो संघर्श चालू आसा, मात आमकां न्याय मेळना अशें दुखणे शेतकऱ्यांनी मांडले। मजगती मिणाच्या येरादारीक आडमेळ केल्ल्यान ट्रकवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या। मिणाची येरादारी बंद जातकीच ट्रकवाल्यांच्या आर्थीक लुकसाण तांकां सोंसचें पडटा अशें ट्रक धनी संघटनेन म्हटलां। फार्मर आम्ही जायती 19 महिने झाले आता यांच्याकडे खूपसे असे डिस्कशन झाले, मिटिंगी झाल्यो, कलेक्टराकडे 26 मिटिंगी झाल्यो, पण तेजेर आमकां काय तसो निर्णय येवंक ना। फक्त आम्ही हांगा खाल्लो तो फक्त दूर खाल्लो। आता आम्ही कितें केलें, आयज म्हटलें आमी कशें तरी करून म्हणलें आयज ट्रान्सपोर्ट म्हणलें बंद करतलो। आयज बंद केला पळय तो आनी केन्ना चालू जावचो ना अशें आमी डिसिजन एक घेतलेलें आहा। आनी हेजे पलीकडे जर कितें आहा तेंच्यांनी तर आमकां तेंच्यांनी सांगपाचें। सारबारस हांगासर गांवच्या शेतकारांनी आपले ज्यो कूळ म्हणून जे लागले हांगासर ह्या जाग्यांचेर कूळ म्हणून जे रिकॉर्डार आसा गव्हर्मेंट रिकॉर्डार ते सगळे कूळ हांगा जमलेले आसा। तांकां अशें दिसता खंय ना खंय तेचेर अन्याय जाता। गेले 19 म्हयने सरकार दरबारी तेंची एप्लिकेशनां वसात आसा। मामलेदारान सर्वे करून प्रूव्ह केलें, सर्वे केलो हय ही शेतां ह्या ग्रामस्थांचीच, ह्या लोकल्सांचीच म्हणून जो डायलॉग चालू आसलो ताका खंय अंत येना। आयज फाल्यां करून जवळ जवळ 19 म्हयने हांगा काम चालू आसा। हांगा गांवचो भुरगो बेकार आसा। हांगा आमचो सारमानस वाडो आसा, जवळ जवळ हांगा 50 घरां आसात। तांकां फक्त धुल्लो आनी कांय ना, नॉयज पोल्युशन आनी डस्ट पोल्युशन। म्हणजे हांगा लेडीज जमल्याय तुमकां सांगतली
म्हणजे अशी परिस्थिती येयल्या की हांगासर 2 पेशंट हांगा येवन बसल्या. 2 पेशंट जे हॉस्पिटलान जे डिस्चार्ज घेवन आयल्या पळय ते सुद्दां हांगा येवन बसल्या. म्हणजे इतली परिस्थिती हांगा वायट आसा. खंय ना खंय एडमिनिस्ट्रेशन कोलॅप्स जाला. लोकांक न्याय दिवपाक सरकार अपयशी ठरला. आमी हांगा एका सायडीन म्हणटा की स्थानीक रोजगार मेळपा जाय म्हणून मायनी सुरू करपा जाय म्हणून आमचो मुख्यमंत्री सांगतालो. पूण हांगा ते स्थानीक भुरगे पळय कशे बेकार आसा ते. हांगा म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी गांवा भायलो आसा. हांगा जो लोडिंग पॉयंट चलयता हो गांवा भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. आमचो एक डिमांड ही शेतां आमच्या गांवच्या लोकांची. हांगा कॉन्ट्रॅक्टी म्हजो गांवचो लोकूच चलयतलो. हांगा कामांय आमच्या कामाचेर आमच्या गांवचो लोकूच वयतलो. भायलो हांगा आमी येवंक दिवचे ना. हे आमी परत परत मागताले. सरकार आयकपाक तयार ना, मॅनेजमेंट आयकपाक तयार ना. तुमी जर आयकपाक तयार ना जाल्यार आमचे शेतकरी आयकचे ना. आयच्यान हांगाच्यान काम बंद. आयज आमचो अचानक हांगासर ट्रान्सपोर्ट बंद केल्लो आसा. जे ह्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांचो जो ट्रॅफिक इश्यू आहा तेंच्यो थोड्योश्यो ग्रीवन्सीस आहा आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर ट्रान्सपोर्ट हो आडयल्लो आसा. आनी हो ट्रान्सपोर्ट आडयल्या उपरांत एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन आमचे हांगासर जवळ जवळ 200 सुमार ट्रक आसा. आनी जेन्ना आडयलो तेन्ना आमकां हांगासर परत परत हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा. जेन्ना आमी हे ट्रक जे उबे करतात तेन्ना आमी आमी कितें लोन काडटा आनी कितें काडटा आनी आमकां बँकेचे तेजे स्पेर पार्ट्साचे आनी कसले हेजे आमकां इन्स्टॉलमेंट फारीक करचे पडटा. आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां खुबशे लॉस जाता. आनी हे लॉस जाल्ल्या कारणान आमी जे कितें आमचे पयशे घातलेले आसता ह्या बिजनसा खातीर ते आमकां त्रास जाता, इफेक्ट जाता तेजो. आनी ताका लागून आमी कंपनी कडेन आनी थळाव्या लोकां कडेन मागता की जे कितें इंटरनल इश्यूज आहा ते तेंच्यांनी मेळोन सॉल्व करचे. आनी हो जो आमी जे ह्या माध्यमान जे ह्या बिजनसान जे आमी पयशे घालता कितें घालता तेजो आमकां एक बरो फुडें इफेक्ट मेळपाक जाय. जेणे करून आमच्यो फॅमिलीज आहा ट्रकवाल्यांची आमचेर डिपेंडंट लोक आसा तेंचे उदरनिर्वाह सुरळीत जावपाक जाय. इंटरनेट म्हटल्यार आयच्या काळाची गरज जावन आसा. अशें आसून लेगीत पुराय मडगांव म्हालात इंटरनेट केबल कातरून उडयले. फातोडेचो समाज वावरपी मिलाग्रीस फर्नांडीस हाणें ह्या गजालीचेर तिडक उक्तायल्या आनी इंटरनेटाच्या सुविधांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी संबंधिता कडेन मागणी केल्या. आतां काल कोण तरी एकलो ऑफिसर येयलो आनी सगळे मडगांवां जे इंटरनेट केबल आहाय आख्खे कातून उडयले. आतां इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा आमगेले आतां इस्कला भुरगीं आमगे सगळीं आतां कॉलेज वयताय ती भुरगीं हांकां आतां प्रॉब्लम जाल्लो आहा नेट ना जावन. आतां नेट आसप म्हणजे सारकें इम्पॉर्टंट जाल्लें आहा. आतां सगळे आमगे जनरेशन आतां नेटाचेर चलता लायफ. कित्याक आतां कोण इस्कला भुरग्यांक तर शिंकतलो जाल्यार नेट जाय. आतां कसलोय तर इन्फॉर्मेशन काडूंक जाय जाल्यार नेटांतल्यान सोदूंक मेळटा भुरग्यांक. दुसरें म्हणटा ते आमचे एडवोकेट सगळे नेटाचेर सावन काम करताय. दुसरे आमगेले जुईज पुलीस मागीर कोण ऑनलायन आपणागेले बिझनेसूय कोत्ताय. हे सगळे आतां तर नेटाचेर तर हें जाता आनी हे नेट तर हें बंद कोत्ता जाल्यार हे मुखार मागीर सगळे हे नेट यूज कोत्ता तांकां हें प्रॉब्लम. कित्याक नेट म्हणलेलें आसप म्हणल्यार सारकें गरजेचें. कित्याक आनी आतां भुरग्यांच्यो एग्जामी चालू आहा. इनफॅक्ट मुगेले चेडवाच्यो एग्जामी चालू आहा. ते सांगताले रातभर नेट ना म्हणून. आतां ह्यो वायरींग तर सगळें हे भाशेन कातून उडोवप आनी भुरग्यांक नेट ना जावप हेजेर गोव्हर्मेंटान कितें तरी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय. आनी आतां ते म्हणटाय कितें लायटी डिपार्टमेंट हें इलिगल आहा. तूं चोय आतां फूल आमगेले मडगांवां सगळे वयताय थिंगसोन कितू लायटी केबल लोकांगे भाटां झाडां बांदलो आहाय. कितू जाणांगे बिल्डिंगां बांदलो आहाय लायटी वायर. हे इलिगल न्हू. सो लोकांनी कितें करपाचें मुगे भाटां कितें बांदलें गे म्हणटा वायर सोडपाचें. अरे गव्हर्मेंटान आज चोवपाक जाय नेट म्हणटा सारकें इम्पॉर्टंट भुरग्यांक. गोंयच्या कारंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूचे चड प्रमाण आशिल्ल्याचे अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान दिल्ल्यान कारंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायली. ह्या संदर्भात रापणकारांनी नुस्तेमारी मंत्री निळखंड हळर्णकाराक निवेदन भेटयत हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावचो अशी मागणी केल्या. गोयच्या करंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातू चड प्रमाणात आसात असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्लो. तशेंच नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली.
त्या उपरांत या अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायली. या संदर्भात बुधवारा रापणकारांनी नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केले. त्या उपरांत रापणकारांनी बिरेस्तारा नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळणकाराक निवेदन भेटोवन हो प्रस्न तडीक लावपाची मागणी केली. तशेंच संशोधकांनी सारको अभ्यास करून गोंयचे नुस्तें खावपाचें काय ना ताचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी केल्या. थर्ड जानेवारी इश्यू जालो की मिडियाक आनी ताका आमच्या न्यूजपेपराक की मेटल फाउंड इन फिश आनी तेणी स्पेसिफाय केला ते कारांजले बिचीर म्हणून. तर आमी कितें म्हणटा पळय, लोक खावला लोकांक नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें जेन्ना ह्यो आमचे सायंटिस्ट तेणी पळय स्टडी सारकी करपाची आनी लोकांक सांगपाचें बाबा हें गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें. ती रिसर्च करून तरी न्हू तेणी, आनी आमकां न्हू कॉन्फिडन्स घेवंक जाय न्हू. तेणी तेजी सारकी रिसर्च करून लोकांक सांगपाचें बाबा गोंयचें नुस्तें खावपाचें वा ना खावपाचें. ते नुस्त्याचे आमी फिशरमॅन, निजाचे फिशरमॅन आनी नुस्तें मारपी आमी. नुस्तें पळय नुस्तें एकाच जाग्यार रावना, नुस्तें आख्खें सगळें भोंवता. जो पळय गाडयो पळय भोंवता तश्यो ते बोगोत 15 दिसांनी कारां जाले ते येवन ते पॉयंट करता. आतां हो बांगडो आनी ताल्ली पळय म्हणटा ती रेबान रावना, ती बरें उदकान रावता. आनी हितून मेळप म्हणजे नुस्तें पोल्युशन जायना. आतां हालेंच कितें करतले, कारांजाले पॉयंट केला तुमी, कारांजाले पॉयंट करून तुमी आतां निरूल वयतले. निरोल तुम्ही म्हणटले आमकां आनी कितें मेळटलें. म्हणजे हे सगळे तुम्ही जॉयन करून हेतून बिची हेतून प्रेस करूंक शकता आनी तुमी कितें कितें घालूंक शकता. आतां हो पळय इव्हेंट जावन हे पयलीं आमी हे 10 वर्सां पयलीं आमी बरे जिये काडले. आतां हे काजिनो येवन आतां जे खंयचे हेका डांप करता ते आमकां खबर ना. हे आदी हे कितेंच येनासलें हेजेर बिचार. एक जूट म्हण नाका, एक दुदाची पोती म्हण नाका आनी आमी तिंगा काम करपी. म्हणजे हें आतां हें जावन हें सगळें हें केन्ना डांप करता वा कितें करता तें मातशें हेजेर लक्ष दवरपाचें. आनी सरकारा मागता हांव हो आमचो पळय तेणें पळय हितून पळय हें हांवें पळय मेळना तो मातसो प्रूव करचो. आनी आमकां पळय नुस्तें तेणी आमचें खायनाका म्हूण सांगलां तें नुस्तें हो फेक रिपोर्ट म्हूण तेणें दिवचो आनी हो पब्लीश जावचो. हे चुकीचें आसलं जाल्यार आमचे सीएमा कडेन घेवन उलोवप कितें करून हाव टू गो फॉर दॅट आमी करचें पडटलें. कारण अशें ह्यान फुडें बसता अशें केन्ना करूंक मेळना. आनी जर खरें असलें जाल्यार तेंच्यांनी सरकारा कडेन कन्सर्न डिपार्टमेंट कडेन ह्या लोकां कडेन संबंद घेवन ओपन करचें. एकूण परिस्थिती कशी तुमकां कितें दिसता हे करंजाचें नुस्तें जर खरोखरच अशें आसूं शकता म्हाका कित्याक दर्या दर्या आहा थोडे सेरेनिटी आसल्या कारणान आयडिया आसूं शकता जावं कितें ते उलयता तें म्हणटा. कारण नुस्तें करंजळेचें पेन्शन केलां पूण हें बरोबर न्ही. नुस्तें हें संबंद हेका भोंवता, बागान आसतलें, कानांगूटचें आसतलें, आपलें शिरदूनचें आसतलें. शिरदूना आनी करंजळ कितें फरक आहा. एक काबोड आदमी रावन नाजाल्यार तो जाला. नुस्तें काय स्पेशल थंय आक्वा फार्मींग काय न्हू ते समुद्रानसून येणारें. आयज थंय माल जाल्यार ते खाल्ले जाल्यार दुसरे फावट दुसरें तशें येता. म्हणजे येता आसतना भायरसून येता. आनी मेटल बीन आसून कित्याक एक टायम असो आसलो की पीक जेन्ना मायनिंगचें चलतालें, बार्जी जे गुड्डो उरताले तेन्ना तरी एक मातसो हें आसलें. आयज ते खूब प्रमाण कमी आहा. पूण हें आसूंक जायना अशें आमकां दिसता. पूण आसूंक शकता हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कारण नुस्तें ह्या सकयल अंडरग्रावंड कितें आसतलें, दर्यानूय मेटल आसतलें, नुस्त्यानूय थोड्या प्रमाणांत कांय मनशांक थोडे हें आसता मेटलूय जाय आसता. कारण हें सगळें जनावरां हितून आसतलें दुदान आसून घेतला. पूण तितून खरी सगळी एक्सेस आहा जास्त तेजें प्रमाण खंयच्या हितून गावता जाल्यार तेजी स्टडी करून उपाय काडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फातोर्डा आरटीओ कार्यालयात पासिंगे खातीर हाडिल्ली अवजड वाहनां आनी बशी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान इस्टर्न बायपासाचेर येरादारीक आडमेळी निर्माण जाल्यात आनी हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. आरटीओन कार्यालयांत येवपी लोकांक खातीर पार्किंगेची सुवात उपलब्ध करून दिवची, रस्त्यार अवजड गाडयो पार्क करून दवरप योग्य न्हय, येरादारी नेम मोडप्यांचेर खर कारवाय करची म्हणून थळावो रामदास हजारे हाणें मागणी केल्या. आतां हांव आल्लेम तो गोंदा येतालो
आता RTO दुसऱ्यांक तालाव दिता आता सध्या RTO जे पार्किंग करता पळय पासिंग करता गाडयो ते रस्त्यार आसता रस्त्यार दवरून ते पासिंग करता आनी तेच काडटा आनी दुसऱ्या कडेन वचून तालाव दिता तशेंच आमच्या बोड्डा वाठारान पयलीं आमचो आमदार विजय सरदेसायन अशें केल्लें एक सायडीन 2 व्हिलर एक सायडीन 4 व्हिलर आयज पळयत जाल्यार थंय कोणाचो कंट्रोल ना ट्रॅफीक पुलिसाचो हे ते बीन ते जाता इतके ट्रॅफीक कंट्रोल करपाचो सांजच्या टायमार जाल्यार आमी बोड्डा वाठारान पळोवपाचें ना तेन्ना मोठ्या वाठारांत हांव मागता ट्रॅफीक सेला कडेन की सांजच्या टायमार वन वे जी आमच्या आमदारान केल्ली विजय सरदेसाय एक सायडीन 2 व्हिलर आनी दुसरे सायडीन 4 व्हिलर आनी पार्किंग आहा पार्किंग तें तरी फुडें वचपाचें फाटली सुमार 2 वर्सां जाली 70चे दोंगर पेटिल्ल्या आता राया वाठारांत अशीच घडणूक मुखार आयल्या राया व्हायट हाऊस हॉला लागसर रातयाच दोंगर पेटलो राया उजो लागपाची ही चवथी घडणूक लोक तण नितळ करपाक उजो घालतात ताका लागून हो उजो लागपाच्यो ह्यो घडणुक्यो नेमान मुखार येतात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली एक्चुली ते एसे उजो जाता उजो बेस्तो कित्याकूच पेटना उजो कोण ना कोण घालता ग्रास क्लियर करपाक ग्रास जो आहा तो हें करपाक निवळ करपाक ते उजो घालता आनी एक पाट एक प्लेसीस घालता तो क्रीप जावन वयता रातचो ते रातचे घालता आनी मागीर थिंग प्लेस आसना वयर वचपाक सो तो वयर वचोच जाता असो तो व्हायट हावजाक वयर बारे बाट म्हणटा पळय थिंगा तो व्हायट हावज ओपन एअर आहा थिंगा रायाक तूस पेटलेलो तो रातचो 23:02 आमकां कॉल आयलो सो इमिजिएटली थिंगा एक्चुली स्पेस ना गाडी थिंगा वयर वचोंक जायना दोंगरार आमची गाडी वचना दोंगरार वचपाक थिंगा वे आसना सो इतलो आतां सुकला तो ग्रास आनी तो पुराय पेट घेवन तो वयर पावलो आख्खे तुमी पयला आसतले विडियो क्लिपान हिंगसान तो थिंगा पावलो सो थंय आसतना आमच्या भुरग्यांक जितले सायडीन वचोन जितले आपण तें जाता ताळो घेवन फायर बिटर म्हणटा ते फायर बिटर घेवन तो जितले प्लेसीचे तेंचे उजो पालोवपाक जाता तितले रातचो तेणें उजो पालयला ओके आनी तो कितें जाता तेका कावंटर फायर घालूंक जाता म्हळ्यार ते वयर वचोंक जायना कावंटर फायर बी करता जाल्यार वयर वचोंक जायना कावंटर मागीर ते सायडीन घालपाचो त्या वदान कवर करता ह्या वदान मागीर तो मुखार वचना सो तितले येवन तो कवर जाता पण ते रातचें जायना ते दिसा काम करूंक येता रातचें जायना हो उजो एक्चुली घालता तो क्लियर करपाक करोड प्लेस हे झोपां बारीक हें जाल्लो ग्रास जाल्लो सगळो थिंगा वचोंक जायना म्हूण तो उजो घालता एवरी टायम दिस इज नॉट फर्स्ट टायम एवरी टायम आतां राया हे आमच्या दोंगरार कुत्तरी वयर कितले तो उजो घालता पूण उजो बेश्टो पेटना सगळेपणान पूण एक लोक भुरगे जाय रातचे ते म्हाका तेजी कितली डिटेल ना थिंगा बसता आखिर बसता जाल्यार ते सिगरेट मारता जाल्यार आनी प्रॉब्लेम दुसरो जावपाक शकता तेका लागून पेटोवंक शकता सेपरेट अशें करून मारून ते भायर उडयना तितले सेपरेट रोखडो उजो पेटना तो सिरियस आसता दॅट कूड बी ए कॉज जाता उजो पेटता बरें आनी सायबा हे सेकंड टायम थंय जाले सेम इन्सिडेंट सेकंड टायम तेच्या पयलीं आयल्यां जाल्लें हय रायाक तें ओके राया म्हणजे ते दोंगर कंटिन्युअस ते वजनसान आहा ओके सो तुगेले राया तो आमगे मिलिया तेच्या फाटल्यान आहा थिंगा फाटल्यान आहा तेका लागता ओके आतां तेका येवदान लागोंक ना पयलीं हालीं ते सायडीन लागलेलो ते ब्लूम्स स्कूल आहा ते सायडीन ओके ओके ते सायडीन तो क्लियर जालो आतां येवदान परतून येतलो तसं घालता ते दुसरी घडणूक ही दुसरी घडणूक तिसरी चवथी जाली चवथी सेम प्लेसीचे रायाचो हिंगा आमचे हे राय पडटा ते आमचे हे सॉफ्टवेअर काढून ते सायडीन दोन जाले दोंगरार ते घालताच आता क्लियर जाल्लो आता दिसता क्लियर दिसता दोंगर क्लियर आणि थंय कितें सेम घातलेलोच सोम घालतात तो उजो क्लियर करपाक हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही